की फाटल्या 10 वर्सांक हो मतदारसंघ ह्या हांगासरल्या आमदारान नो डेव्हलपमेंट झोन हाच्या मदीं हाडून दवरलेलो आसा. गोंयभर जे बाकीचे आमदार आहात, सरकार पक्षान आहात आणि बिगर सरकार पक्षान आहात, ऑपोजिशनान आहात, त्यांच्या मतदारसंघातले सुद्धा आम्ही तुमच्या मीडियाच्या मार्फत, पेपराच्या मार्फत, सगळ्याच्या मार्फत आयज आमकां त्यांची कामां पळोवपाक मेळटा. असंख्य कामां करता. तो तर जीत आरोलकर सांगता आपण 100 कोटीची कामां केली. आमच्या मतदारसंघान ह्या आमदारान ह्या मंत्र्यान 100 रुपयाचेय काम करूंक ना आणि केला जाल्यार दाखोवचें. आम्ही त्याका फाटल्या दिसांनी प्रश्न केल्लो की तो फ्लाईट मोडार गेला. फ्लाईट मोडार कित्याक म्हटलं आमी की तू कामूच करिना, तुजो आवाजूच ना. तो खंयच्यो भलत्योच काणयो सांगता. अरे आमचो हो प्रश्न जो आहा न्हू हो एकल्या किरण कांदोळकराचो प्रश्न न्हू. हो प्रश्न तमाम थिवी मतदारसंघाच्या जनतेच्या सायडीक हांव तुका सांगता तुवें कांयच करूंक ना. तुवें जर केलाय जाल्यार सांग न्हू तुवें आपणें अमकें अमकें केलां म्हणून. तू जर तो म्हाका सांगीत फाल्यां हो बायपास रोड आमी करता आपूण करता म्हणीत जाल्यार 5 वर्सां डिले केली तेणीन तो बायपास रोड. हो जो असनड्या मुळगांव बायपास रोड जो आहा हो सदानंद तानावडे हांगासर जेन्ना आमदार आसलो तेन्ना प्रपोज केल्लो. त्याच्या उपरांत ह्या किरण कांदोळकरान 2014 केंद्रात बीजेपीचं सरकार येयल्या उपरांत सगळो प्रोसेस केलो आणि टेंडरिंगाक फायल आसली. पूण ह्या आमदारान बीजेपीन घुसल्या उपरांत सुद्धा 5 वर्सां कळाव लायलो. 5 वर्सां ते लेट काम आयज मेरेन त्रास भोगतात लोक. कसलेच उदरगतीचे काम ना जाल्यार तेणीन हांगासर खंयचो मोडको खंयचो तंबाखू हे जे उलयता पळय हे उलोवपाचें बंद करचें. आमदार तूं, मंत्री तूं, अक्कल आसपाक जाय. तुका जे ऑपोजिशन म्हणून आमी प्रश्न करता तेजी उत्तरां दिवपाक जाय. आणि सांगलेत हे प्रश्न जे आहा हे माझ्या एकल्याचे न्हू आसपाक जाय. तुका जे ऑपोजिशन म्हणून आमी प्रश्न करता तेजी उत्तरां दिवपाक जाय. आणि सांगलेत हे प्रश्न जे आहा हे माझ्या एकल्याचे न्हू. हे संबंध जे जनतेचे सायडीकसून हांव तुका विचारता. आयजूय ताका परतून सांगता तुवें जर कितें केलें जाल्यार व्हाईट पेपर दवर. ही ती अशी आणि तशी उलोवपाची बायजुवान बाणां जी आहा ही बंद कर. सरळ म्हाजो तेचेर चार्ज आहा, आरोप आहा. कांयच करूंक ना फाटल्या 10 वर्सांक. थिवी मतदारसंघ 10 वर्सांक हो बॅक फुटार गेल्लो आहा, फाटी पडलेलो आहा. म्हाजें जर अशें म्हणणें आहा फाटले फावटी फ्लायट बोर्ड म्हटलेलो आयज तेणी हो मतदारसंघ नो डेव्हलपमेंट झोना भितर घातलेलो आसा. तेणीन जे इस्कॉल घातलेले आहा आनी तितून जे ऑफिस घातलेले आहा पळय तेजी एक मजेशीर गजाल सांगता. दिसाची विद्यादान रातची मदिरापान. ते सूर मारता ते हांवें तुमकां सांगल्या कार्यकर्त्या सकट बसून त्याच्या. आमी केन्ना उलयना तेजेर पूण सगळ्या लोकांक खबर आहा. हे जे तो मोडको आनी जे तंबाखू काय गुटखा कितें उलयता पळय हो एक ह्या गोंयचो हो 12 मंत्र्यां मदलो एक मंत्री. रिस्पेक्टेड मंत्री म्हणून आसता तेका एक रिस्पेक्ट आसता. तो हे जे मोडको चलता आणि तंबाखू जे म्हणटा न्हू ह्यो दोनूय ह्या गोंयान इलिगल गोष्टी आहा. असा काय ना, सगळ्यांक खबर आहा दोनूय गोष्टी ज्यो इलिगल आहा. मोडको म्हणटा पळय तो होम मिनिस्टराच्या अंडर येता ज्याचो मुखेली आहा मुख्यमंत्री. आणि जे तंबाखूचे जे कितें उलयता पळय तो त्याचो मिनिस्टर आहा ते हेल्थ मिनिस्टराच्या अंडर येता. त्याचो मंत्री आहा विश्वजीत राणे. आता एक कॅबिनेट मिनिस्टर जर आपल्याच मुख्यमंत्र्याचेर आरोप करता की त्याच्या राज्यात मोडको चलता, आपल्याच हेल्थ मिनिस्टराचेर आरोप करता त्याच्या राज्यात तंबाखू चलता, जाल्यार हेचो जाप ह्या मुख्यमंत्र्यान आनी ह्या विश्वजीत राणेन ताका विचारचो पडटलो. पूण म्हजी एक तेजेकडे चॅलेंज आहे निलकंठ हळर्णकराक. जर हो आरोप केल्लो जाल्यार आमी ते लायटली घेवं येताले, मुख्यमंत्र्यानूय ते लायटली घेवं येताले. म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीन भारतीय जनता पार्टीन ह्या मंत्र्याक जाप विचारपाची आहा की तो स्वता बोट दाखयता हांगा मोडको आनी हे कितें गुटखा तंबाखू चलता म्हणजे इलिगल ऍक्टिव्हिटी त्याचे वांगडचेच कलीग मंत्री त्याचो मुख्यमंत्रीच करता हो तो चार्ज करता. त्याचे स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान आणि विश्वजीत राणेन आणि भारतीय जनता पार्टीन त्याच्याकडे मागचे हो म्हजो डिमांड आहा. त्याच्या फुडें एक सांगता तो येयल्ले फावटी जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट कितें केला म्हणून सांग म्हणटा पळय ते प्रत्येक फावटी तो मोडको 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 करता. म्हाका बोट दाखयता अशें म्हाका दिसता. आयज म्हाका म्हणचें पडटा. पूण म्हजी एक तेजेकडे चॅलेंज आहे निलकंठ हळर्णकराक की तेणीन सगळ्याहून पयलीं हो मोडको मोडको करता पळय हो थिवी मतदारसंघातलो मोडको कायमचो बंद करचो. आणि तेजेकडे जर बंद जायना जाल्यार तेणीन म्हाका बे म्हणचें. हे म्हजो तेजेकडे डिमांड आहा. आणि आसोन न्हू खऱ्यांनीच तेणेन जर तो खऱ्या कास्ताचो आहा म्हाका हे उतार उलोवचें पडटा खऱ्या कास्ताचो आहा थिवी मतदारसंघातलो मोडको पयलीं बंद कर. हांव स्पश्ट आहा न्हू.
बंद करा, म्हाका कितें पडटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.